आयज मांगूर वॉर्ड नंबर 17 ह्या भागांत आमी सिवेज लायन इम्प्रुवमेंट ह्या हितून आयज सगळे हांगा जमिल्ले आसा। म्हाका सांगतना आनंद जाता की हो प्रोजेक्ट 8.5 लाख रुपयाचो आसतानाच 110 मिटराची PVC रनिंग पायपलायन हांगा बसतली। तशेंच 13 चेंबर हांगा जे डिटोरेट जाल्ले चेंबर आहा ते बसतले, ते जातले। हांगसर ना म्हटल्यार भरपूरशे प्रॉब्लम्स आसलेले जी इतकी वर्सां कोणी मनार घेवंक ना, पूण आयज जेन्ना BJP सरकार अंत्योदय तत्व ह्या तत्वाचेर चलता आसतना बारीक मनशांतल्या बारीक मनशां पर्यंत कशें पावप, म्हाका दिसता ह्यो तेजो एक भाग म्हणपा जाता। कित्याक जशें दादीन सांगलें डेव्हलपमेंट आनी हेर कांय चालूच आहा, पूण ह्या भागांत गरीब लोक रावता, हेंचे धाकटे प्रॉब्लम आहा आनी त्या धाकट्या प्रॉब्लम्सा पर्यंत पावपाचो आयज खंय तरी दाजीन ह्यो प्रयत्न केल्लो आनी बरें दिसता। आयज आमी मंगूर वाठारांत सिवेज लायनीचें काम चालू केल्लें आसा। सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे आमरेचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे वॉर्ड नंबर 17 चवथें काम तेणें स्टार्ट केल्लें आसा आनी खरेंच हे वॉर्ड नंबर 17 तेकून म्हाजो वॉर्ड नंबर 18 आसा आनी 17-18 ही जी सिवेज आहा पळय न्हू काम तें चालू केल्लें आसा। हांव पळयतालो कित्याक हांव हांगा येताना आमच्या एरियाचे लोक आहा 17 लोकांचे वॉर्डाचे लोक आहा जे दिसान दीस कंप्लेन आसताले कित्याक सिवेज लायन ते हे जावन चॉकअप जावन ओवरफ्लो जावन लोकांच्या घरांनी वयताले आनी पावसा टायमार तरी खूब ते प्रॉब्लेम जाताले। पावस व्हडलो येवन ते आख्खे ओवरफ्लो जावन सगळ्यांच्या घरांनी पावताले। सो हे एक व्हडलें काम आसा, आयज आमच्या आमदारान हातीन घेतलेलें आसा। जे खरें म्हटल्यार आतां हे जे सिवेज लायन जाल्या ही पयलीं ना म्हटल्यार तेन्ना आमी हे केल्ले, तेन्ना ना 17-18 वर्सां जाली सिवेज, पूण आतां हे खंय तरी लायनीचे न्यू उदरगत जाता। तेच्या परस दाजी सराक हांव देवाच्यान काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा। अरावंड 13 चेंबर्स जे आसा ते 13 चेंबर्स आमी रिपेर करता, सारके करता परत एकदा। आनी जी लायन आशिल्ली पयलीं चिनी मातयेची आशिल्ली ती म्हणजे खूब वर्सांची आशिल्ली कारण ती खंय कडेन पोकळ जाल्ल्या कारणान उदक सिपेज जाता, लोकांच्या घरांनी वता, सिवरेज भायर येता, ओवरफ्लो जाता, हे सगळे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले। सो आज ती हे काम स्टार्ट करता आनी हे काम केल्ल्या कारणान सिवरेज ओवरफ्लो जी जाताली आमी नवो PVCचो पायपूय घालता व्हडल्या डायाचो। सो ही सगळी कामां जातकूच म्हाका दिसता हांगच्या ज्या एरियन जे ओवरफ्लोईंग नाल्यार बाकीचे सगळे चॉकअप जाताले ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, सिवरेज घरान वताली ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। आनी हे करता म्हणजे मांगरा भितरली सिवरेज कनेक्टिविटी आनी स्ट्रॉंग करपाची हो एक प्रयत्न आसा। हाजे पयलीं हे जावं नाशिल्लें, आमी तुमी पळयलें की भायली लायन आमी टोटल चेंज केल्ली आसा, आज ही करता।